आमच्या संविधान पर्वाचे अरुण सिंगजी हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी असतात आणि आमचे सांसदूय असतात ते व त्यांची सेकंड ट्रीप निवडणुकीच्या संदर्भात आणि त्या दिवशी ते येऊन गेले. त्यांना आमच्या बुथाच्यो निवडणुका चालू आशिल्ल्यो आणि त्यानंतर आज ते परत आयले आणि सगळे एकूण बुथाची निवडणूक मंडळ आणि आता आमकां जे जिल्हाध्यक्ष करूं जाय ती निवडणुकीचे टायम टेबल ठरोवपाक ते आयले. त्यांच्यानी येतकच आम्ही त्यांना सगळे ब्रीफ केले की बुथाच्यो आम्ही सगळे पूर्ण केले. 4 मतदारसंघ ज्या मतदारसंघात आम्ही 50% एंड अबव आमचे बूथ करपाक शकले ना आणि त्यामुळे आमकां थंय नॉमिनेट करप किंवा त्याका लागून उरलेले 36 मतदारसंघ जे आसा त्याचे नॉमिनेशन पयर पासून सुरू जाले आणि बरेच मतदारसंघा भितर आमचे मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध निवडूनय आयले. 3 मतदारसंघा भितर नॉमिनेशन जाल्लें आसा तेंचे फाल्यां डिक्लेरेशन आणि ताका लागून हें सगळें तांकां ब्रीफ केलें. 4 मतदारसंघ जे आसा भितर आनी 1-2 मतदारसंघा भितर आमी आमचो प्रयत्न आसतलो की 50% अबव करून करप म्हणून. ताचे भितर मडकय आनी वेळ्ळी हांगा आमी 50% अबव करतले. नुय आनी बाणावली जे आसा ते 50% अबव जावचे ना पण एक निदान एका बुथार एक बूथ अध्यक्ष तेची तरी अपॉइंटमेंट आमी येणाऱ्या दिसांनी पूर्ण करतले. आता हे सगळें जातकच तेंच्यांनी एक सगळ्या कोर टिमीचें अभिनंदन केलें की एक युनॅनिमस कन्सेन्सस करून हो प्रोसेस आम्ही पूर्ण केलो. कारण कन्सेन्सस कारण एक गोष्ट म्हणजे नवीनच क्रायटेरिया एजीची आशिल्ली 45 आणि त्यामुळे बरोचसो प्रॉब्लेम आसलो की 45 इयर्स आमकां मेळपाक जाय कारण कार्यकर्ते जुने आशिल्ले तांकांय एडजस्टमेंट वगैरे. पण एक बरे नांवां म्हणजे पयल्या वेळाचेर बूथ अध्यक्ष म्हणून आमच्यो महिला आयल्यो आणि सगळे ST SC OBC हे सगळे जाण त्या हाच्या भितर आमच्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान मंडळा भितर तेंची हें जाली आणि एक बऱ्या तरेचे कार्यक्रम सगळ्या मंडळांनी म्हणजे मतदारसंघांनी आमदार मंत्री तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन एक बऱ्या तरेन मोठ्या प्रमाणात जशें निवडणूक आसता अशा पद्दतीचे पब्लीक कार्यक्रमूय सगळी कडेन जाले आणि एक बरी मॅसेज ताच्यात संघटनेच्या संदर्भात सगळे पर्यंत पाविल्ली आसा आणि ताका लागून आमचे अरुण सिंगजी हांच्यांनी सगळ्यांचें अभिनंदन केलें. आणि येणाऱ्या दिसांनी आमकां ज्यो 2 निवडणुका आमच्यो घेवंक जाय त्यो उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा आणि ताका लागून आमी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघाचें नॉमिनेशन हें 10 जानेवारीक जातलें आणि 11 जानेवारीक आमचे उत्तर गोंयची निवडणुकीचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो अध्यक्षाचो आणि त्या दिसूच 11 तारखेर दक्षिण गोंयचो सांजचो 4 वरांचेर मडगांव कार्यालयांत जातलो आणि त्यामुळे इथपर्यंतचे टायम टेबल जें आसा हें त्यांच्या समोर ठरयलें. आमचे प्रदेश अध्यक्षाच्या संदर्भात जी नांवां आमची हांगाल्यान 7 आसा ही नांवांय तांच्यांनी बरेच आज ते सगळ्यांक मेळ्ळे आणि त्यामुळे ताचो निर्णय जो आसा तो येणाऱ्या दिसांनी दिल्लीच्या आमी आमच्या दोनूय जिल्ह्याच्यो निवडणुका जातकच मागीर तेची डेट आमकां येतली. कारण आमकां सुनील बन्सल भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसा ते आमकां रिटर्निंग ऑफिसर आसात त्या निवडणूक घेवपाक. कारण अप टू जिल्हा अध्यक्ष पर्यंत निवडणूक ही लोकल रिटर्निंग ऑफिसरची म्हणजे ही आमचे स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर जे आसात प्रेमानंद मामरे आनी तेंची टीम केशव प्रभू शर्मद रायतुरकार ही स्टेट टीम आसा तेंचें काम आमचे जिल्हाध्यक्षाची निवडणूक जाली की सोंपतले ती निवडणूक ते घेताले. जिल्ह्याचे दोनूय जे रिटर्निंग ऑफिसर आनी तेंची टीम आशिल्ली एडवोकेट विश्वास सतरकर एडवोकेट मनोहर आडपयकर तेंचें काम जें आसा तें मंडळ निवडणूक जाली म्हणजे तेंचें काम सोंपता आणि जिल्ह्याचें काम जें आसा तें रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून आमचे स्टेटीचे जे रिटर्निंग आसा ते दोगूय घेतले आणि ती कंप्लीट जातकच 11 तारखेनंतर डिक्लेअर जाल्या नंतर प्रदेशाची निवडणूक केन्ना जातली तेची डेट आमकां केंद्रांतल्यान येतली आणि त्यानुसार मागीर आमचे सुनील बन्सलजी ते गोंयांत येतले आणि मागीर स्टेट अध्यक्षाची निवडणूक जातली. तुमचें नांव अजून फुडें येता. काही मिनिस्टर म्हणटा की 2027 जिखतले जाल्यार तुमची गरज आसा. ना तशें ना. सगळें काम कशें आसा पळय इट इज नॉट इंडिविज्युअल न्ही. भारतीय जनता पार्टी आतां हे सगळें कन्सेन्सस करप एकमत करप हे इट इज नॉट सदाना. सगळे जाण काम करतात आनी इट इज एकट्याच्या हातीन आसना. सगळे काम करतात आमचे सकयल पर्यंतचे काम बरें करतात आमदार मंत्री. कारण हांवें पळयलें की आमी एक कांय मतदारसंघांनी 3 नांवां 4 नांवां आयिल्लीं आनी मागीर ती एकमत करपाक लागून आमी हांव दोनूय जिल्हाध्यक्ष दोनूय आमचे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी आमचे आदले अध्यक्ष विनय बाब तेंडुलकर ऑब्जर्वर आमचे गोंयचे
संजू देसाय आमचे तेजेर ते ऑब्जर्वर म्हणजे एखादें कन्फ्युजन जाल्यार तेंच्यांनी तांकां समजून सांगप आनी एपेलेंट ऑथॉरिटी कोणाक जर कितें कंप्लेंट आसा ह्या संदर्भात जाल्यार ती करपाक जाय. तेजी टीम आमचो गोविंद पर्वतकर आनी तेजी टीम आशिल्ली, आमचो सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, आमी पूर्णपणे त्यासाठी सर्वानंद भगत हे सगळे जाण संपूर्ण गोंयचे जे म्हणजे उत्तरेक 20तले 20 मतदारसंघ आणि दक्षिणेक 16 मतदारसंघ त्यांची जी मतदारसंघाची कोर टीम आमदार म्हणजे तूं पळय की 100% सगळे आमदार कोर टीमीच्या आपापली कोर टीम घेवन थंय आयले आणि तेंच्यांनी नांवां चर्चा केली. 1-2-3 मतदारसंघा भितर एक मत जावपाक तेंच्यांनी म्हणलें की इंडिव्हिज्युअली उलोवया आनी पळोवया म्हणून. तशें उलोवन जें नांव फायनल जालें त्या नांवाक तेंच्यांनी एक्सेप्टन्स दिलें. दॅट इज अ बीग अचिवमेंट, बीग भरपूर काम तें. त्यामुळे एकटो कोण करपाक शकना, ते सगळे मिळून ताच्या भितर आमदारांचें कंट्रिब्युशन आसा, मंत्र्यांचें आसा, पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें आसा आनी खास करून विश्वास आमच्या भितर अविश्वास आसना. कोर टीमीक आमी जे एखादें आमी सगळे येवन बसनात थंय, पूण आमी जर एखादें ब्रीफ केलें जाल्यार तें एक्सेप्ट करपाची कॅपॅसिटी आसची पडटा तांकां. आनी त्यामुळे तो फेथ जो आसा तो फेथ आमचो सगळ्यांचो एकमेका बरोबर आसा आनी म्हणूनच तर आमी येदो व्हडलो एक्सरसायज हो आमी करपाक शकले. निवडणूक हो प्रोसिजर, पण खंयच आमी बुथाची आज आमी 1500 प्लस बूथ 1625 केल्ले आसा, पण खंयच निवडणूक जाली मतदान जालें अशें न करता कॉन्सेन्सस केलें. मंडल अध्यक्ष सुद्दां त्याच भशेन केल्ले आसात आनी बरेच मंडल वेगवेगळ्या पयल्या वेळाचेर आमी सगळ्या जाती धर्माचे मंडळ अध्यक्षा भितर आयिल्ले आसात. अध्यक्ष पदाक 7 नांवां कोणाक? हां, जी 7 नांवां जी आसात तेजे भितर नरेंद्र सावयकर आसात, दामू नायक आसात, बाबू कवळेकर आसात, आमचे दयानंद मांद्रेकर आदले मंत्री आसात, दिलीप पर्लेकर आसा, आमचे बाबू कवळेकर आसा, दयानंद सोपटे आसा आनी गोविंद पर्वतकर आसा, अशे 7 जाण आसात. सो सकाळी तुमची मिटींग जाल्ली 7 नांवां आनीक अरुण सिंगा बरोबर मिटींग जाल्ली. सो ते मिटींगेक एक्सेप्ट ना, जालें? त्या मिटींगेन फक्त ती कशें जाता ती नांवाची चर्चा तशी जायना, कारण आमी सगळे कोर टिमींतले त्याच्या भितर आमी कितें कितें प्रोसिजरान धाडल्या ती तांकां सांगिल्ल्या, तांकां ते सगळे खबर दिल्ले न्ही लिस्ट. जाल्यार आज बेजिकली ते कितें जालें, कारण ते आयले कित्याक की एखाद्या मंडळा भितर कॉन्सेन्सस जावना जाल्यार ते आफोवन उलोवप, पण आमी तें काम केल्या मुळे तेंचें काम सोंपें जालें आनी हाची निवडणूक ठरोवपाक लागून आयिल्ले ते आमच्या दोनी जिल्ह्याची निवडणूक. आनी त्यामुळे ती निवडणूक आमी 10 जानेवारी नॉमिनेशन फायलींग आनी 11 जानेवारी 10 जानेवारीक सकाळी एक कडेन फायलींग जातलें, सांजचे एक कडेन फायलींग उत्तर गोवा दक्षिण गोवा आनी 11 तारीख सॅटर्डे त्या दीस सकाळचें डिक्लेरेशन हें म्हापसा जातलें उत्तर गोंयचें आनी सांजचें डिक्लेरेशन जें आसा तें मडगांव जातलें. सो थंय एकापेक्षा चड अर्ज काय थंय बिनविरोध थारतले? थंय जातले बिनविरोध 3 नांवां थंय सुद्दां अशींच 3 नांवां दोनूय भागा भितर गेले. 3 नांवां भितर आमचे उत्तर गोंयांक लागून आमचे दयानंद कारबोटकर, रुपेश कामत, राजसिंग राणे अशीं 3 नांवां उत्तर गोंयची गेले. दक्षिण गोंयांक लागून आमचे प्रभाकर गांवकर, दिपक नायक आनी शर्मत रायतुरकर अशी त्या थंय सुद्दां. कारण तो प्रोसिजरूच आसा की 3 नांवां तुमी वयर धाडात, तेचेर एक कन्सेन्सस करून एक नांव डिक्लेअर करप आणि तो बिनविरोधच निवड जाता. आमची निवडणूक इज अ प्रोसिजर, आमी सगळो प्रोसेस करता, पण इट इज ओन्ली द कितें जाता एक्च्युअल मतदान जर केलें जाल्यार मागीर 2 ग्रूप जाता, त्यामुळे 2 ग्रूप जावचे न्हय पूण प्रयत्न करप आनी म्हणून तो सगळो प्रोसेस आसा. आणि एक विषय आता तो मंडल जेन्ना प्रेसिडेंट निवडपाचो येता तो कोफूचो जाता एक बीजेपी कॅडर आनी काँग्रेसींतल्यान अत्यंत म्हणून हांवें तुका सांगलें. आतां तुमकां आमी सगळ्यांक आतां आपयल्या, कारण आतां आमचे अरुण सिंगजी मुख्यमंत्री हांव आमी आसतले आनी सगळे जे नवे निवडून आयिल्ले 36 जाण आनी जुने अध्यक्ष तांकां थंय आमी फुलां दिवन तांचो सन्मान करपाचें आसा. आनी थंय वयतकच तुमच्या लक्षांत येतलें की कितले जुने आसात पार्टीचे. खंयच्याच होल हार्टेडली हांव तुका पणजेकारांक तुमी सगळे पणजेन अध्यक्ष जालो पुंडलीक शेट्टी, मनोहर भाई पासून तो भाई सुद्दां तेणें काम केलां, सुरवाती पासून तो कार्यकर्तो. दुसरो जो मडगांवच्या संदर्भात खूब चर्चा जाली अभिषेक काकोडकर, भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चा पासूनचो कार्यकर्तो, खूब वर्सां पासून काम करता. म्हणजे दिगंबर कामत तेन्ना पयलीं आसलो आमचे बरोबर, तेन्ना पासूनच्यान आसा आनी तो आज अध्यक्ष जालो. सो बऱ्याच जाग्या भितर तांच्यांनी चडावट केली ना, दे हॅव एक्सेप्टेड न्ही. कांय जाग्या भितर आमचे कडेन ऑप्शन नाशिल्लो, त्यामुळे ते आमी केलें. कारण तूं 36तले एक समजा 2-3 जर तेणें कोणें जर जालें जाल्यार तेतून खूब कितें जालें अशें म्हणप न्ही. कारण आमच्या बऱ्याच जाग्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेच ज्यांच्यांनी सुरवाती पासून काम केलेलें आसा. अशेंच बरेचशे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते अध्यक्ष जाले
आनी त्यामुळे कोणेच तशें म्हजो तुजो अशें कोणें करूं ना. कारण तांकां सगळ्यांक की आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय हें सगळ्या आमदारांक हें दिशिल्लें आसा. पूण मंत्र्यांक दिशिल्लें हो इश्यू मागीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मागीर स्टेट प्रेसिडेंटाक तसो येवचो ना. काय ना म्हणून तुका सांगलें न्ही. तूं म्हाका हांवें तुका सांगलें की 36 तूं म्हाका स्पेसिफीक सांग हो बाबा हो आमच्या थंय. हांव दुसरें अशें म्हणना 100% सगळें अशें म्हणना. कशें आसता की 4-5% जे आसा फाल्यां एकवटान जर सगळ्यांक वचूं जाय जाल्यार सगळें म्हज्याच बरोबर अशें म्हणून जावचें ना न्ही. कांय जाग्या भितर थोडेशी एडजस्टमेंट ही जातली पूण इज हार्डली निग्लिजिबल अशें आसा. पूण बऱ्याच जाग्या भितर जे पार्टीचे आसा तांकांच सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा अशें म्हणून आसा. पूण आतां विशय तो मिटयला कार्यकर्त्यांक कार्यकर्ते खंयच ना. तूं म्हाका म्हणून सांगलें न्ही म्हणून आमी सांगलें न्ही की आमी एका दिसान ठरवना तें. इज अ कॉन्सेन्सस. आमी मनीस धाडलो त्या मतदारसंघात. तो वचून त्यांनी चांचपणी केली, नांवां घेतली. थंय वयतकच थंयचे आमदार, माजी आमदार, पार्टीचे पदाधिकारी, जुने कार्यकर्ते एका मतदारसंघात 15-20 लोकांक मेळ्ळा तो मनीस. ताका एकच मतदारसंघ. थंय वयतकच त्यांनी शॉर्टलिस्ट करून 4-5 नांवां हाडलीं. ती हाडल्या नंतर तेजेर एक मत करपाक लागून परत हांव स्वता बसलो कोर्ट हांव बसलो आमी फूल टीम बसली आनी प्रत्येक मतदारसंघाची कोर टीम आनी जो आमदार थंयचो आनी जो अपेक्षीत जेका निवडणुकीक तेजे शॉर्टलिस्ट केल्लें नांव आसा ताका आमी थोडो वेळ भायरूय बसयलो सो दॅट कोणाक तांकां फ्रिलान्स जावपाक जाय. थोड्या मतदारसंघा भितर तेंच्यांनी म्हणलें की ना ही दोन आसा ही दोनूय कॅपेबल. मागीर ठरयलें की इंडिव्हिज्युअल तांकां कॅबिनान घेवन बसून ठरयलें. मागीर तातूंतल्यान तांकां सांगलें पळय इंडिव्हिज्युअल मेळ्ळ्या नंतर दिसून आयलें की हेका हो चड आसा. मागीर कितें करूं म्हणजे चड हात करपाक जाय. त्यांच्या समोरूच जर हात वयर केलें म्हणलें जाल्यार ताका दिसूं जायना आनी तो कोणाक सांगलें तें बरोवं ना थंय. सो दॅट इट इज अ ट्रान्सपरंट. कांयच कोणाचें तकलेन ना आनी अशा पद्दतीन आमी तें टोटल प्रोसेस कंप्लीट केला.